नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकारी कार्यावळीक तुमचे येवकार. आज आमी एक म्हत्वाच्या आणि गंभीर प्रश्नाचेर चर्चा करपाक हांगा आयिल्ले आसात आनी तो प्रश्न म्हणजे बिट्स पिलांनी, जे आमच्या गोंयचे एक प्रिमियर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट म्हणटात. थंय 2 दिसां पयलीं एक 20 वर्साच्या चलयेन आत्महत्या केली. आनीक मेन म्हणटा ते ताज्या पयलीं ते 1 वर्स पयलीं डिप्रेशनाक गेल्ले. ताज्या फाटल्यान ताका बिट्सान ताजेर ज्या तरेन ताजो फॉलोअप्स करपाक जाय, फॉलोअप करपाक आशिल्लो. बिट्सा कडेन ताजें स्वताचें कावन्सिलींग सेंटर आसा. त्या कावन्सिलींग सेंटरांतल्यान ज्या तरेन तांकां त्या अशा भुरग्याक कावन्सील करपाक जाय आशिल्लें तें जावूंक ना अशी म्हायती आयिल्ली आसा. आनी एकूच गंभीर प्रश्न की सद्याक ही जर पळयली जाल्यार फाटले डिसेंबर 2024 ते जानेवारी 2026 ह्या काळाक भितर ही 6वी केस. सो गोंयच्या हातूंत हें अशें कितें जालां, मेन म्हणटा तें बिट्साकच चड कित्याक दिसता. सो हाजेर आमी चर्चा करपाक आपयल्यात ते आमचे एंथनी बाब डिसिल्वा हांकां. एंथनी, येवकार तुका. एंथनीक हांगा आपोवपाचें कारण म्हणजे आमकां हांगा राजकारण नाका आशिल्लें. हे असले प्रश्न तातूंत राजकारण घुसून हाका हो जबाबदार, तो जबाबदार, ताका अरेस्ट करपाक जाय, कोण सीएमान लक्ष घालपाक जाय, अशी चर्चा जावचे परस हे असल्यो गजाली जातात कित्याक, ताका जबाबदार कोण. आनी ह्यो असल्यो घडणुको आसात, ह्यो असल्यो वायट घडणुको आसात, त्यो टाळप कशें शक्य आसा हाजेर चर्चा करपाक आयल्या. आनी एंथनी म्हणटा तो विद्यार्थ्यांचे कोचिंग क्लासीस घेवपी. सो विद्यार्थ्याची जी सायकी आसता ती ताका एंथनीक खबर आसा. प्लस सोशल वर्काकय आहा. सो एंथनी, तुका हे जर पळयलें जाल्यार लास्ट डिसेंबर 2024 टू जानेवारी 2026, so maybe it's almost one year, 13 months. So भुरगे आमचे विद्यार्थी मरतात. तातूंतले 4 आत्महत्येचे प्रकार आसात. एक ड्रग्साचो प्रकार, ड्रग्स ओवरडोस जावन 2 जाण मेल्ले आसात. अशें सगळे जर हे पळयलें कितें दिसता? पयले सुवातेर देव बरें करूं तुका. हे गंभीर प्रश्नाचेर तुवें उलो मारलो आनी जाता तितले आमी इन्स्टेड ऑफ उठ सूट बूट तोंड उगडले, लायले जिवेक, ताळ्याक लायले आनी कोणाकूय ब्लेम केलो म्हण जायना. नंबर 1, एज यू सेड, हेका सोल्युशन कशें काडपाचें, बिकॉज इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म इश्यू, इट इज अ लॉंग टर्म इश्यू. एंड मोर देन 35-40,000 स्टुडंट्स आमचे इंडियेचे अशेंच मरतात. सो वी आर लुजींग अ यूथ यंग. आनी गंभीर प्रश्न तो अशेंच मरतात, कोण सोडून दिवपाक जायना. सो हितून 2 भाग आसा हितून. कालूच हांवें थोडे मंत्री जावं, कोण MLAs आनी कोण पॉलिटिशियन तेजेर इनडायरेक्टली राजकारण करूंक सुरू केलें. कोण सरकाराक ब्लेम करूंक लागलो, कोण बिट्स पिलांनी डायरेक्ट. आतां हितून म्हाका दिसता हेका 2 सेक्टरांनी पळोवपाक जाय. पयलो सेक्टर, इनिशियल सेक्टर इज वेन एक भुरगें एडमिशनाक वता. फर्स्ट पेरंटींगूय एक लक्ष दवरपाक जाय. मोमेंट पेरंट्साचो एक स्टुडंट एक इन्स्टिट्यूटान गेलो, तो शाळेन जावं, कॉलेजीन जावं, बिट्सान जावं. आतां बिट्साचे प्रश्न कित्याक तो हांव मागीर सांगता. सेकंड रोल इज ऑफ द कॉलेज. कॉलेजीचो स्टाफ आसता, तेमी लक्ष दवरूंक जाय. एंड स्पेशली वेन इट्स कम टू प्रिमियर इन्स्टिट्यूट्स विच आर हाय डिमांडिंग, हाय रिस्क इन्स्टिट्यूट्स लायक बिट्स, हांगा तर दे मस्ट ट्राय टू ऑपरेट ऑन फ्लायट बेजीस म्हणटा तशें 100%. तुका फकत एक म्हणजे फाटल्या हे 6 जाण भुरगे जे कशे जाले ते इन डिसेंबर 2024 ओम प्रियांक सिंग म्हणटा तो एक भुरगो एक्सपायर जालो. ताज्या फाटल्यान इन मार्च 2025 अथर्व देसाई म्हणटा एकलो भुरगो फ्रॉम हे, ताणें सुसायड केली. देन मागीर इन मे 2025 जस्ट एप्रील मे 2 ताज्या फाटल्यान म्हणजे ही अथर्व देसाई म्हणटकीर फकत 2 म्हयन्या भितर कृष्णा कसेरा म्हणटा भुरग्यान ताजो हे जालो. मागीर मे जाता म्हणल्यार आनीक 3 म्हयन्यांनी ऑगस्ट 2025 भितर कुशाग्र जैन म्हणटा तो भुरगो एक्सपायर जालो. आनीक 2 म्हयन्यांनी म्हणजे सप्टेंबर 2025 ऋषी नायर म्हणटा आनीक तो असो हे जालो की ऋषी नायर म्हणटा स्वता डिप्रेशनाक गेल्लो भुरगो आशिल्लो. तो मेडिकेशन घेतालो.
जे हातूंत भितर ताका जे पोस्टमॉर्टमांतल्यान मागीर ताका आनीक विसेरा टेस्टांतल्यान जे मेळ्ळां, सो त्या दिसा ताणें कसलो तरी एक ड्रग घेतिल्लो, ताका लागून ताका उलटी जाली आनीक तो हें जालो, एक्सपायर्ड जालो. सो हातूंतल्यान हें कळयलां की बिट्स पिलांनी म्हणटात तातूंत भितर ते कितलेंय म्हणूं की आमी सामके भुरग्यांचे सुरक्षेचे खातीर आमी सामके सगळे उपाय घेतल्यात. तांचे मेंटल हेल्थ राखपा खातीर आमचे कडेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. अशें तरेन म्हणलें तर कुशाक जयराज आमचे कृष्णा नायराचे ऋषी नायराचे जे प्रकरण आसा तें पळयल्यार बिट्साक भितर बिट्स म्हणटा ते अशें बाकी कॉलेजी भशेन कोणीय आयलो कोणीय गेलो असलें न्ही. थंय सामकी सेक्युरिटी आसता. कृष्णा नायर म्हणटा मरे ड्रग्स पावले. कृष्णा नायर कंज्युम द ड्रग्स, ऋषी नायर कंज्युम द ड्रग्स आनी वेंट इन दॅट, ताका उलटी जाली आनी ते तातूंत लंग्साक वचून ही एक्सपायर्ड. इन दीस केस ऑल्सो तर ऋषी नायराचे आनीक हे तागेले गर्लफ्रेंड हे जाल्ले, ताणें सुसायड केल्ले म्हणून तो डिप्रेशनाक आशिल्लो. ही ताजें बॅकग्रावंड आशिल्लें. दुसरें म्हणटात ते ताका ताजेर ऋषी नायराचेरय मेडिकेशन चालू, तोय डिप्रेशन वचून ताजें मेडिकेशन चालू आशिल्लें. आतांची जर केस पळयली, ही आमची वैष्णवी जितेश म्हणटा तिजे, तिकाय तशेंच की 1 वर्स पयलीं शी वेंट इन डिप्रेशन. देन बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड हर पेरंट्स, तांकां सांगलें, पेरंट्सान ताका व्हेलें. शी वॉज ऑन मेडिकेशन. Then the doctor of that family has given a certificate that she is fit to be study म्हणून. So she again admitted in the bits. आणि 2 दिसां पयलीं she committed suicide by hanging. So तातूंत भितर एक लक्षाक आयलां की हे भुरग्याक हांकां त्या डिप्रेशनाक गेल्ले म्हणून मॅनेजमेंटाक खबर आसा, ते मेडिकेशन घेता म्हणून खबर आसा, तरी आसतना ते एडमीट जायसर आज बसून दुसरे खेपे परत एडमीट जायसर आज बसून बिट्साच्या जे कोण कावन्सिलर्स आसात ते एकल्यांनी ताका हँडल करूंक ना किंवा ताका ताचे कडेन विचारपूस केली ना. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार कोण तूं म्हणटा बिट्साक दोश दिता, बिट्साक दोश दिवपाचो काय ना. ना ना, हांव बिट्साक दोश दिवपाचो ना म्हणना. हांव म्हणटा यू डोंट जम्प द हॉर्स. लेट अस कम सिस्टमॅटीक. हे तूं स्पॉट एनालिसीस करून तूं ताका मेडिकेशन करीत न्ही, इट विल नॉट सॉल्व द पर्पज फ्रॉम द रूट. हांव तशें म्हणना. बिट्स इज रेस्पॉन्सिबल, बट तेजी रेस्पॉन्सिबिलिटी आमी पयलींच घालून वी आर नॉट गेटिंग द सोल्युशन फ्रॉम द रूट. आय एम सेइंग सोल्युशन येवपाकूच जाय. सोल्युशन येवपाक कितें आसा, वी हॅव टू फायंड द सोल्युशन द रूट कॉज फर्स्ट थिंग. आतां बिट्स इज रेस्पॉन्सिबल बिकॉज इवन सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स आर देर हाव दे शूड ऑपरेट बिकॉज ऑफ द सुसायडल tendencies जावं suicides. There are a lot of factors which every college is supposed to follow and they must abide. आता बिट्साचेर कशें घालपाक जाता, we should get accountability from such colleges as to whether they are following those guidelines or not. Okay. But ह्यो guidelines येवपाचो प्रश्न केन्ना आयलो? Because there is a suicide. Now ही suicide कित्याक आयली? Can we go one step behind? आणि ते कित्याक म्हणटा हांव तुका, I have handled lot of children, lot of students, and we have seen थोडी भुरगीं frustrated जाता. So is there a time where we can watch the child and support the child in taking another route? आता जेन्ना भुरगीं बिट्साच्या सारके इन्स्टिट्यूटान येतात, that is the time हांव म्हणटा parents need to be with the child. There are straight guidelines. Parents also has to give to the children की बाबा बाये जरी तर तुझे कडेन कोपाप जायना, तूं परत यो. The child must be told that you are more important than an institute like BITS Pilani जावं इस्कॉल. That is the first thing. एक म्हाका सांग की तातूंत भितर तूं म्हणटा तशें तूं बिट्साचें हें घेतलें. सो बिट्साचे जर बिट्सा कडेन पावप, बिट्स म्हटल्यार साद्यो आमचे इंजिनियरींग कॉलेज किंवा कॉलेज न्ही. सो बिट्सा कडेन पावपाक तुका एक सामकें ते टफनेस, ते टफ लेवलाचेर पावूनच यू कॅन गेट एडमिशन इन. सो दे आर ऑल्सो. नो लेट मी इंटरजेक्ट हियर. हे तुज्या मनान आहा, हे तूं टफ पळय म्हणटा तुज्या मनान तें आहा. बट आय बिंग इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन आय नो वेन बिट्स पिलानी वॉज सिंगल इन्स्टिट्यूट, that time the criteria was different. जशें दामोदर कॉलेज आसा आमची सायन्स,
देर वॉज अ टाइम थंय एडमिशन मेळप न्ही फॉर्म मेळप म्हणजे हय कमी कमी 84% भरपा आशिल्ले 90 जाली फॉर्म मेळपाक फॉर्म मेळपाक 85% हय, मागीर हय. सो बट दॅट इज नॉट द केस टुडे कित्याक आतां नंबर ऑफ सीट्स वाडली सेम थिंग हॅज हॅपन्ड विथ बिट्स पयलीं पिलांनी एकलो आशिल्ली इट वॉज वर्ल्ड नोन तशें तेंचे मागीर 2 जाल्यो 3 जाल्यो सो आतां जाता कितें ऑल इंडिया लेवल ते स्टुडंट दे वॉन्ट रँकींग कशें फर्स्ट बिट्स पिलांनी देन जावं हैदराबाद आनी दुसरी तिसरी बिट्स दुबय आनी अशें सो फायनली द उरले ते थोडे दोज आर नॉट एबल टू गेट दे वील गेट इन टू बिट्स पिलांनी ओके आतां हितून जाता कितें तूं म्हणटलो दे हॅव गॉन थ्रू द टफ ओके येस बट बिट्स इन्स्टिट्यूट इज सच वेदर इट इज बिट्स पिलानी और बिट्स दुबय तुका दे आर डिमांडिंग द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो आर व्हेरी हाय आतां when you prepare to get the admission, you're focused during those months. Somehow you cross the bar and you get. Later in, how will the child sustain? आणि 5 वर्सां काडपाक जाय थंय. The child cannot be continuously under the monitor of the parents in the college. So that is the time child is not able to cope up. त्या भुरग्याक एक उजवाड दिवपाक जाय. You cannot cope up this particular stream, you shift the stream. Okay. Cannot cope up with this college, shift the college. Okay. Now, BITS college and PCC or GEC is not the same. These are two different things. GEC in engineering गेला तो भुरगो बरो आहा, हिंगाच्या भुरग्यांक कितें जाता? You cannot compare. BITS demand is different. Their level is totally different. It's altogether different ball game. सो तू म्हणटा ते की आतां तूं गेलो जर हातूंतल्यान एक निष्कर्श काडलो जाल्यार थंय तुका थंय प्रेशर आसता Of course. बी आसता सो प्रेशर जर आसता जाल्यार ज्या इन्स्टिट्यूटाचेर प्रेशर आसा आनी थंय तो प्रेशर रिलीव करपा खातीर कितें तरी हें करपाक जाय न्ही हांगा तांचे सेंटर आसा म्हणटात ते कोण ते म्हणजे कावन्सिलींग सेंटर आसा जो कोण भुरगो डिप्रेशनाक ऑलरेडी आसा आनी आतां खबर आसा खबर ना जाल्यार सोड खबर आसा तरी आसतना ते सांगतात की आमचे कडेन येवंक ना भायल्यान हे घेतले दिस इज एटिट्यूड इज लेथर्जिकल दॅट इज रॉंग नंबर 1 आता हितून कितें आहा सायकोमेट्री टेस्ट केले न्ही भुरग्यांचो मायंड लेवल कळटा हाऊ मच स्ट्रेस द चाइल्ड कॅन टेक हेंय कळटा आता शिपिंग कंपनीनी अशें आसता दे हॅव अ सायकोमेट्री टेस्ट सम 300 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन समथिंग 1 hour or so सो हितून तुका तेजो यू नो द यू कॅन गेज द चाइल्ड दुसरे सायकॅट्रिक आनी सायकोलॉजिस्ट दे आर 2 different levels of knowing the child one psychiatric may try to know the child the mental health or his behavioral pattern that will be after the कितें जातकीर सायकॅट्रिस्ट मागीर करून कोलो फायदो ना सायकॅट्रिस्ट वतात मागीर वतात तू म्हणटा पयलींची गजाल नो नो पयलीं वचपाक जाता the psychiatric can also gauge the child's mind pattern and a psychologist will look into the medical aspect medicines and all those things मागीर त्या भायर कावन्सिलींग is there a pattern आमी थंय पॅटर्न पळोवपाक जाय कॅन वी डू दीस एवरी मंथ आतां बिट्सानूच कित्याक वाय नॉट अदर कॉलेजीस इट इज अ क्वेश्चन टू थिंक न्ही इतल्यो केसी PCC जावन इंजिनियरींग कॉलेज आहा आमची हिंगा सुभाष फर्नांडीस शिरोडा GEC आसा सो हितून कित्याक डॉन बॉस्को आसा सो थंय जायना सो इट इज क्लियर कट इट इज ऑल्सो द प्रेशर ऑफ द स्टडीज देर इज क्वायट टफ देर सो हांगा भुरगीं गेलीं म्हणटच they should know whether they should continue or not and for that even parents must help एक पावटी parents also demanding आता आमी इतले पयशे भरल्या तांकां नांव तेजें नांव पिड्यार जातलें त्या भुरग्याक तशीच चेपोवन दवरतात दॅट ऑल्सो वी हॅव टू हँडल तूं म्हणटा ते तुगेलें एक म्हाका मान्य आसा पूण आनी आमी फकत बिट्सच घेवया ओन्ली बिट्स घेवया ओके तूं म्हणटा तशें बिट्स पिलानी आसा बिट्स हैदराबाद आसा बिट्स दुबय आसा बाकी कडेन बिट्स आसा गोंयांकय बिट्स आसा कंपेर टू ऑल द बिट्स पळयल्यार गोंयांकच केसी येता ते नो नो प्रेशर आसता सगळ्याचेर सगळे कडेन आसतलो हय पण अगेन गोंयांतूच कित्याक ते तो प्रश्न तुजो एक्चुअली प्रिवियसली आन्सर केला हांवें
क्रीम पळय आसा द टफ पीपल दे वील गो टू बिट्स पिलांनी धरतो ओके ओके या पैशावाले थोडे आहा ते गेले बिट्स दुबायान गेले ओके आनीक दुसरे आहा ते हैदराबाद गेले खंय ओके आणि मागीर पीपल हू कुड नॉट गेट या they will rather leave other engineering colleges like PCC. But which being a premium institute, ओके they are borderline rasa, but they are higher than the other engineering college. ओके ओके They will get here. ओके आता आम्ही तूं भुरग्यांक क्लासीस घेता हे घेता हांव एका इस्कॉलाच्या मॅनेजींग कमिटीचेर आसा सो इतलें आसतना आमी जेन्ना टेंथाक थोडीं भुरग्यां टेंथाची ते हे आसात सिलेबस आसता कोप करपाक थोडीं करपाक शकनात तेन्ना एक जनरल प्रॅक्टीस कशी आसता की जे कोण करपाक शकनात तांकां कुशीन काडप तांचेर आनीक मातशे एफर्ट्स घालप तांकां मेंटल स्ट्रेस ताचेर कसो येवचो न्ही हे उपाय घेवप हे सगळें आसता न्ही निमाणे कडेन ताजे खातीर डेडिकेटेड टिचर्सूय आसपाक जाय डेडिकेटेड स्टाफ आसपाक जाय डेडिकेटेड मॅनेजमेंट आसपाक जाय जर तूं म्हणटा आसत जाल्यार गोंयांक येतात ते स्टुडंट्स कंपेर टू अदर हातूंत भितर मातशे कमी आहा जे मातशे सो ह्या भुरग्यांचेर चड लक्ष दिवप हे बिट्साचे हे न्ही दे आर नोईंग न्ही हांचे लेवल कितें आसता ते आनी त्या भुरग्याचेर सो हांचेर चड लक्ष दिवप हे बिट्साचे कर्तव्य बरो पॉइंट येयलो तूं आय वॉन्टेड टू क्लॅरिफाय दीस पळय यू कॅनॉट कंपेर स्कूल लायफ एंड दॅट कॉलेज लायफ ओके नंबर वन नंबर टू स्कॉलान कितें जाता मरे फॉर एक्झाम्पल बोर्ड एग्जाम थोडक्यान सांगता तुका मॅथ्साक पेपराक हांव जाणा ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी पण आसता आमी कितें करतात ती वीक भुरगीं आसता ताका आमी स्कॉलांतलो ताका कार्ड म्हणना ही नीड टू पास आमकां एक सिस्टम दिला आतां लेवल 1 लेवल 2 म्हण आसा लेवल 2 सो ते कित्याक दिला सो दॅट चिल्ड्रन हॅव टेकन मॅथ्स कितें जाल्यार कर लिटल लेस टफ सम्स ताका दितात सो ही क्लियर्स दॅट विथ बेजीक मॅथ्स दुसरे ग्रुप ए ग्रुप बी म्हण आसता जी वीक भुरगीं आहा न्ही तांकां आमी ग्रुप ए ग्रुप बी बॉम्बार्ड करतात ग्रुप डी आमी ताका हात लावंक दिनात दॅट कॅनॉट बी डन इन बिट्सान जायना तशें ओके पण तांचे मेंटल स्ट्रेस येवचे न्ही हाजे खातीर जे कितें करपाक जाय सो इफ इज मेंटल स्ट्रेस येता जायत ही इज नॉट फिट टू बी देअर मेडिकली स्टोरी ओवर आय एम सेइंग पेरेंट्स शुड एक्सेप्ट द फॅक्ट माय चाइल्ड कॅनॉट क्लाइंब द कोकोनट ट्री लायक एन एलिफंट माझ्या भुरग्या कडेन जायना हे स्ट्रेस घेवन कित्याक लिसा करपाचें you have to study has to be more friendly थोडे stress okay a stress to a level where the child goes to suicide that means my child cannot cope up this ओके तूं म्हणटा तें सगळें मान्य आसा म्हाका तरी आसतना कितें जातलें आतां थोडे भुरगे आतां एखादी हे थोडे भुरगे आपल्या भुरग्यांक काडत किंवा तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करत तो गॅप आनी कोणी भरतले कितें तो जो गॅप आसा आनी कोणी भरतले सो हे स्टॉप जावचें ना मेन म्हणटा तें इवन तशेंच जातलें म्हणल्यार कितें ते म्हणटात 5 तांकां भिया आसता न्ही 5 सीट हांगा ओपन आहात सो घालया भुरग्याक पळोवया सो तशें जावन मागीर तो ते निमाणे कडेन तूं म्हणटा अशें भुरग्यांक काडले जाल्यार बसून ते आनी कोण तरी भुरगीं येवन भरतले मेन म्हणजे आतां हाची प्रॉब्लेम बाय हे कमी कशें करप ताजे खातीर करप कमी करपाक तुका पयलें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू गिव अ सोल्युशन यू नो मस्ट नो वेर द चाइल्ड स्टँड्स टू नो वेर द चाइल्ड स्टँड्स ताका तेजी ती एंट्रन्स बाय एक्झाम जाता तेन्ना तुका पळोवपाक मेळटा सायकोमॅट्री टेस्ट करूंक जाता कावन्सिलींग करूंक जाता यू कॅन गेज द चाइल्ड अ सायकॅट्रीक कॅन हँडल दीस चाइल्ड आनी त्या प्रमाणे ताका सोल्युशन दिवपाक जाता आनी वन्स जर तर कळलें आमकां त्या भुरग्या कडेन इतली कॅपॅसिटी जायना यू कॅन चेंज द लायन स्ट्रीम लेट इट बी इंजिनियरींग आनीक 5 सेक्टर्स आहा न्ही सो लायक फॉर एक्झाम्पल आय टेल यू इन माय केस my daughter was doing electronics and computer engineering ECT electronics and computer technology ECT म्हणून first year only she came to know she was not able to cope up she came to me and she told me that I'm not finding comfortable if you're not comfortable not happy leave it she changed to civil and after she took civil the first year is common but yet she was able to do it well and she's become a fine engineer today so we as parents also must participate and let them change the stream but science hai na mare sodun di mare let the parents accept the child
one message has to go to every child by the parent. Tell your child you are more important than any of the premium engineering or medical colleges. Tell your child you are needed back home. Zaina Sod, yo parat ghara. We want you. Instead of losing the child, की तू त्याका हे मेडिसिन ते मेडिसिन हे काउन्सिलिंग ते जायना. तू एक हत्याक तू गोड्यान कितले हार घालून तू त्याका माडार चड म्हणटलो. Will that elephant be able to do it? How much? तू म्हणटा ताका आमी धक्को मारया, काउन्सिलिंग करया, कितें करतलो? There is a limit of stretchability. Okay, yeah. So I feel yeah, that- I mean, yeah. But it is not that the BITS Pilani जावं खंयचे college can go scot free. Hmm. These colleges has to abide by the Supreme Court directives. Hmm. There are a lot of on papers they have abide. no. Now, for example, in this college, जरी तर फेनांक त्याने गोड घेला म्हणटा, that BITS Pilani has to be pointed because Supreme Court has given a directive that the fence has to be anti-suicidal fence. Hmm. थंय ते fence shouldn't have been left open. Hmm. So ताका थंय गोड घालूंक मेळलो. It means you all have not taken precaution of that. Okay. A fan has to be anti-suicidal. Okay. It could be ACs also. AC, Yeah. otherwise the fans could be beyond the limit of the hands and they should be covered so that a child cannot reach the fence shaft. So these are some precautions you can take. But one thing we have to remember, any child, any human, ताका suicide करूंक जाय, तू त्याच्या फाटल्यान 24 तास रावलो, काय जावचें ना. Hmm. So what we need to tackle is the root cause. ताका suicidal tendency कित्याक आयल्या? If that has to be sorted out. Goa government or Goa governor should step in this type of cases आणि कितें चौकशी करपाक जाय दिसता तुका. At least I don't think. No laws, no rules can stop any suicides. No, stopping. What is the ground reality? To assess that ground reality, they are demanding that inquiry by a judicial commission. Bits on whether they have followed the directives given, minimum directives given by the Supreme Court has to be followed. म्हाका जर दिसता आता फॅनान गोड घेतला, so bits have not taken precautions of that. Okay. Secondly, there are some sensitive pro-suicidal areas असता कॉलेजीनी, solitary areas. थंय मॉनिटरिंग जाला हो ना. Number 3, स्टुडंट्सांक they must be prohibited in certain areas. एक तुका सांगता की बिट्साक ते 2-3 जाण मरतकीर आमचे सीसीटीव्ही कॅमेराज घाल्यात. मागीर so So, these आणि things need to be- कित्याक लागून जाणटो, कित्याक लागून तांचे हे भुरगे हे करता म्हणून ते आमचे ओपोज करतात, तांकां प्रायवसी जाय म्हणून. यू कॅनॉट प्रायवसी जाय म्हणून म्हाका फाल्यां जर आमचो प्रायम मिनिस्टर येता होय. तेन्ना म्हाका तो रस्तो क्रॉस करून म्हगेलें काम आसतलें, म्हाका वचपाक जाय, वचपाक मेळना न्ही म्हाका. And there are certain things that you have to abide, follow. So एकच हे म्हणटा ते हातूंक सगळे म्हणजे तूं म्हणटा तशें पेरंट्स एखादी फॉल्टी आसतले, भुरग्याचे जे फॉल्टी आसतले, पूण बिट्साक जर हे सगळें जर पळयलें, बिट्साक ड्रग्स येतात. कशे येतात? तुजे हातूंक सेक्युरिटी आसता, पळय, येतात कशे? अगेन ते ड्रग्साचे न्ही हितून पॉलिटिक्स जातले मागीर. फाल्यां ते म्हणटले सरकार कोणाचो आसा, हाव द ड्रग्स एंटर्ड गोवा. Entering bits is secondary. How did it enter the Goan borders? असो प्रश्न येता. सो म्हाजो म्हणणी हांगा आहा, बिट्स हॅज टू बी मेड अकाउंटेबल whether they have followed the directives first of all. Accountable means what? Penalties? Penalties na, that I will not be able to underline what they should do in the accreditation No. The 6 जाण भुरगीं हे जाल्यात. It's a huge loss. news loss. It is So it's not obligatory on part of bids that compensation or any such type of compensation is actually a small thing. More than compensation, some or security people- security bare ha. If they find that precautionary measures
घेवंक ना जितले घेवपा आशिल्ले ते. Ah. So it Made criminal. is just like what you call that आमचे homicide that you Yeah. encouraged. The Encourage. homicide. It is. Yeah. It is. So a- you are also liable. Yes. So and there is a criminal penalty also. Yes. घालूंक जाय. So ते करपाक नाका. माझो मुद्दो इतलोच, not that I don't want to make BITS Pilani or any other premium institute not accountable. No, they are accountable. But this yardstick cannot be used. तशें जाल्यार हांव कितें म्हणटा, टुमोरो जरी तर एक गव्हर्मेंटाचो होम डिपार्टमेंटान पुलीस दे कमीट सुसायड, आमी कितें करपाचें? So police commit suicide, should be catch hold of the home department of the home minister. No, but we have to see that whether it is the conditions are suitable for him Condition. or somebody is putting a pressure on him. So Yeah. if it is putting pressure on him, it's a abatement. Abatement. Then in this case, even the students' parents will come into that picture, that they are putting pressure on some children. थोडी पळय सद्याक ताजे पॅरंट्स आहात बेंगलोराक, होय. हांगा हे आसा. सो तूं गेले तूं जेन्ना हे करता तेन्ना तूं कोणें एडमीट करून घेता, दॅट इज तूं अशें म्हणपाक शकना की ना आपूण फक्त ताका रावपाक हॉस्टेल दिता. तें हॉस्टेल सारकें आसा, तूं म्हणटा तशें हें आसा, ती जबाबदारी बिट्सान घेवपाक जाय न्ही. बिट्स म्हणटा ते अशें फुकट ते हें करना, न्हय थाणा. लाखांनी फीज घेता. आनी एक ह्या भुरग्याक जर कांय हें ना, हाज्या पयलीं जेन्ना हे आशिल्ले की आमचे CCTV कॅमेरा नाशिल्ले, ताणी स्वता गोळ घेतला काय कारण कोणें गोळा चडयला तें Secondly, तुका कळनाशिल्लें. एक्झॅक्टली. आता CCTV कॅमेराची तर खबर तर हिंगा मेला न्यूज येता थिंगाचा. थोड्या जाणांनी आपली पॉलिटिकल पोळी भाजली, सुसाईड. अरे इन्व्हेस्टिगेशन झाले, वी डोंट नो व्हॉट हॅज हॅपन. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जावन इन्व्हेस्टिगेशनाचेर कोणाचे हे दवरपाचे इतले बरोसो. अशें आसा काय म्हणून काय स हे जालें इन्व्हेस्टिगेशन जालें. कितें जालें? अरे ड्रग्स मेळटा म्हणून जालें. पयलीं जालें पूण पयलींची केसी पयल्यो त्यो जाग्यार घालपाक लाया मरे. तेच सांग तुका हांव. ऋषी नायर केसीक भितर हे ड्रग्स येता म्हणून मागीर त्यो माथेकूच लागूंक ना. कितें जालें? तेजेर कर पयले. आय एम सेइंग गेट दिस थिंग अकाउंटेबल अँड फाईन देम और पुट क्रिमिनल केसीस ऑन देम और तेंचे एक्रिडिटेशन घेवन घे. तुका तेच म्हणटात. हाका लागून एक जावपाक जाय की देर शूड बी अ ज्युडिशियल कमिशन बसोवन एक थरो इन्क्वायरी जावपाक जाय. हू इज टू बी ब्लेम्ड? हा. Whether parents, if Exactly. parents are to be blamed, parents should be blamed. If institute should be blamed, Yes. or even that some colleagues of the students would have made a mistake and ताका लागून ते restrict Or it could be some love affair. yeah. So हे सगळे येवपा खातीर म्हाका दिसता की Proper inquiry has to be Ah. done and that inquiry report has to come. हां Inquiry बसयली त्याचा रिझल्ट काय आणि ना. काम न्ही, it should make open. आणि टाइम बाउंड करूंक जाय. 2 महिन्या भितर, 3 महिन्या भितर. हय. खंय हा इन्क्वायरी गेले 5. एक आमी आतां केसीस सारके आयसोलेटेड अशें धरून कोता ना, ना, एक जेन्ना भुरगो बिट्साक जेन्ना हे जाता कमीट सुसायड करता, फकत बिट्साचें नांव पेड्ड्या येना, गोंयचें नांव गोंयचे नांव पिड्यार जाता न्ही रे. हां. गोंयचे नांव पिड्यार जाता. ऑल्दो बिकॉज बिट्स गोवा म्हूण येतले, बिट्स पिलांनी म्हूण येवचे ना. सो जर हे जर सगळे पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की हो विशय आसा तो इतलो सोंपेपणान सोडपाक जायना. एक म्हणटात ते सामकी गंभीरतायेन हाचेर एक कमिशन बसोवन इन्क्वायरी जावपाक जाय. तातूंतल्यान एक जावपाक जाय की अशे प्रकार फुडें जावचे न्ही. हाज्या खातीर कितें उपाय घेवपाक जाय ते घेवपाक जाय. फकत कोण दोशी कोण हे हाजेर चर्चा करपा वाटेचे असले प्रकार हाजे फुडें बंद कशे जातले हे जर पळयलें जाल्यार आतां 6 जाण जे आमचे गेल्यात तांचे म्हाका दिसता आत्म्याक शांती मेळटली. पण एक रिक्वेस्ट करता हांव तुमच्या चॅनलांतल्यान, हे सगळे पॉलिटिशियन आनी जे पोळी भाजतात हांकां कसले असले स्टेटमेंट करपाक, जजमेंट करपाची हेमी तोंडां बंद दवरची. वी शूड नॉट प्ले पॉलिटिक्स ऑन दीस. वी नीड टू कम फॉर अ सोल्युशन. आनी हेका लागून तूं एका तेका दोशी धरून जायना. सो हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. एंथनी तूं आयलो, ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर तुवें चर्चा केली. देव बरें करूं. आनी आमचे सगळे पळोवपी आहा तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.